Deuteronomy chapter 28 verse 8. तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतिल्ल्या सर कामाचेर सरीसपर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरीसपर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. Genesis chapter 26 verse 12 and 13. इजाकान त्या प्रदेशांत बी उंपले आणि त्या 6 वर्सां 100 वांट्यांनी ताणें लुवलें कित्याक सरीसपरान ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. ताचे दन दिरवे दीस वेता वेता सडत आयले आणि तो भोव ग्रेस्त जालो. Isaiah chapter 58 verse 8. तेन्ना पांत्या बरी तुमचो उजवाड परतळतलो आणि तुमचे गायी वेगीच बरे जातले. तुमचे नीतिवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आणि सरीसपराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. Isaiah chapter 58 verse 1. तामनासतना बोब मार, तुत्तिरे परी तुजो ताळो उबार. म्हज्या परचेक आपल्या गुन्यांव परगट कर आणि जाकोबाच्या घराण्याक आपली पदकां. John chapter 6 verse 35. हांव तो जिविताचो उंडो, म्हजे सशी येता तो केदीस भुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदीस ताणेवचो ना. John chapter 11 verse 40. जेसू तिका म्हणालो, तू सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगला न्हय. John chapter 8 verse 12. जेसू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Psalm chapter 24 verse 3 and 4. सरीसपराच्या पर्वताचेर चडोवंक कोण सकात? ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावंक कोण सकात? नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो, फटकीरपणाचे आपले मन धरिनातलो आणि सपूत घेवन पेल्याक फसयनातलो. Matthew chapter 25 verse 41. वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिरा पडलेल्यानो देवसाराक आणि ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्या. Luke chapter 15 verse 7. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्यानो वायनो नीतिवंता प्रास. पश्चाताप बोगोन जिणी बदलतले एका पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो केदीस काळोखांत उरचो ना. John chapter 14 verse 14. तुम्ही कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. Matthew chapter 7 verse 7. मागा आणि तुम्ही घेतल्यात, सोदा आणि तुमकां मेळटले, बडया आणि तुमकां ते उक्ते जातले.